नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाल्यां जावपी लोकसभा वेंचणुकेंतल्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदानाची तयारी जाली पुराय. 88 सुवातां खातीर जातलें मतदान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्वालेर लोकसभा मतदारसंघात वेंचणूक प्रचार सभेत केलें संबोधन. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी लेगीत अमेठी आनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात केलो रोड शो. लोकसभा वेंचणूक प्रचार काळात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आदर्श आचारसंहितेचो भंग केल्ल्याच्या कागाळीची वेंचणूक आयोगान घेतली दखल. दोनूय फुडाऱ्यांक जारी केल्या नोटीस. सोमार मेरेन जाप दिवपाचे दिल्या निर्देश. भाजपा राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी गोंयच्या वेंचणूक प्रचार कामाचो घेतलो नियाळ. दोनूय उमेदवार मताधिक्यान जैतिवंत जातले असो पत्रकार परिशदेंत उक्तायलो विश्वास. आनी नामनेचे अभिनेते अमिताभ बच्चन हांकां मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठानाचो भेटयलो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार. मुंबयत जाली कार्यावळ. पळोवया खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदानाची तयारी आता पुराय जाल्या. फाल्यां 26 एप्रिलाक देशभरातली 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 सुवातां खातीर मतदान जावपाचें आसा. ह्या मतदारसंघातलो भौशीक प्रचार काल सांजे सोंपलो. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, राजस्थान, अस्तंत बंगाल आनी जम्मू काश्मीर अशा 13 आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 मतदारसंघांत फाल्यां मतदान जातलें. दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदार प्रक्रियेत नशीब आजमावपी उमेदवारां मदीं राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशी थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ह्या सारकेल्या राजकीय फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशांत वेंचणूक प्रचार भोंवडेर आसात. आयज तांणी ग्वालेर लोकसभा मतदारसंघात मुरैना हांगा आयोजीत केल्ल्या वेंचणूक भौशीक सभेत संबोधीत केलें. कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए. आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है. और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए. तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं. अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी. आप गुस्सा मत कीजिए. मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए. वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे. आप अपना समय खराब मत कीजिए. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आयज अमेठी लोकसभा मतदारसंघाच्या वेंचणूक प्रचार भोंवडेर आसात. अमेठीत तांणी रोड शोत वांटो घेतलो. काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी वाड्रा ह्यो लेगीत रायबरेली लोकसभा मतदारसंघाच्या भोंवडेर आसात. तांणी लेगीत मतदारां वांगडा संपर्क साधून आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची भूमिका स्पश्ट केली. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हैदराबादात वेंचणूक प्रचार भोंवडेर आसात. थंय तांणी रोड शोंत वांटो घेतलो आनी भाजपा कार्यालयांत पत्रकार परिशद घेवन पक्षाची भूमिका मांडली. ते उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना तांणी काँग्रेस पक्षान संपत्ती, संतान, सीमा आनी सनातन ह्या गजालींक धोको निर्माण केला अशें सांगलें. केंद्रीय मंत्री ठाकूर हांणी काँग्रेस पक्षाच्या वेंचणूक जाहीरनाम्याचेर खर उतरांनी टिका केली. वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है. ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है.
लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। काँग्रेस पक्ष लोकसभा वेंचणुकेच्या माध्यमातल्या देशातल्या सामान्य मनशाचे प्रश्न घेऊन वेंचणूक आखाड्यात देवला, असे काँग्रेस पक्षाचे वडील फुडारी जयराम रमेश हांणी सांगले। लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षान जारी केल्ल्या न्यायपत्र ह्या वेंचणूक जाहीरनाम्याची तांणी पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली। ये न्यायपत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो हमारे नेता जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, राहुल गांधी जी, और अलग अलग नेता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे, इन्होंने यात्रा में भाग ली, दोनों यात्राओं में भाग ली। और इस यात्रा के दौरान जो समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और उसी के आधार पर ये न्याय पत्र बना। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हमारे चुनाव के रणनीति तय करेंगे। लोकसभा वेंचणुकेच्या चौथ्या पावण्यावेले उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमाणो दीस आसा। चौथ्या पावण्यार 9 राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 96 मतदारसंघात 13 मे दिसा मतदान जावपाचें आसा। ह्या पावण्याचेर महाराष्ट्र सयत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल आनी जम्मू काश्मीरांतल्या मतदारसंघांचो आस्पाव आसा। चौथ्या पावण्यावेल्या मतदानाक महाराष्ट्रांतल्या नंदुरबार, जळगाव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावळ, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिर्डी आनी बीड ह्या लोकसभा मतदारसंघांचो आस्पाव आसा। समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव हांणी आयज कन्नौज लोकसभा मतदारसंघांतल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। हाचे पयलीं ह्या मतदारसंघांतल्यान लालू प्रसाद यादव हांचो जावय तेज प्रताप यादव हांची उमेदवारी जाहीर जाल्ली, मात थळाव्या पदाधिकाऱ्यांनी नाखुशी उक्तायले उपरांत तेज प्रताप यादव हांची उमेदवारी रद्द करून समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव हांकां उमेदवारी जाहीर केली। अखिलेश यादव हांणी वेंचणूक अधिकाऱ्यां कडेन वचून आयज आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर वो कन्नौज की क्रांति वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हेलो, हाँ बोल। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही यार। ऑटो, मैं तुझे पहुंच के फोन करता हूँ ना। बस अड्डा। भैया थोड़ा जल्दी चलना। हाँ भैया। नहीं यार, ऐसे नहीं होता है यार। तू मेरी बात सुन, सिर्फ 2 दिन की बात है, मैनेज क्यों नहीं कर लेते यार? भैया 5 मिनट रोक सकते हैं क्या प्लीज? क्या? अच्छा ठीक है, पर जल्दी। हाँ बोल, क्या बोल रहा था?
क्या तुझे पता है कि मैं 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, उसके बाद भी तू मुझसे ये सब बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, कल। हाँ वो भैया वोट डालने गए थे, हमारा वोट भी तो जरूरी है, जैसे आप अपना वोट दिए होंगे। नहीं, मुझे जल्दी है, तुम चलो यार, मेरी बस मिस हो जाएगी। जी भैया। अरे चाचा आप आ गए? गांव में कोई दिख ही नहीं रहा, कहाँ गए सब? आपको नहीं पता आज वोट का दिन है, सारे वोट देने के लिए बाहर गए हैं। वो भैया वोट डालने गए थे, सारे वोट देने के लिए बाहर गए हैं। हमारा वोट भी तो जरूरी है। चाचा आप कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर में है। चुनाव का दिन छुट्टी का दिन नहीं, ये जिम्मेदारियां निभाने का दिन है। विसावपरांत मुख्यकार पळया मुखावेल्या खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार काळात आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्ल्याच्या कागाळीची दखल केंद्रीय वेंचणूक आयोगान घेवन ह्या दोनूय फुडाऱ्यांक नोटीस जारी केल्या. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी समाजात संभ्रम पातळावपी केल्ल्या वक्तव्याची कागाळ केंद्रीय वेंचणूक आयोगाकडेन पावले उपरांत आयोगान कागाळीची दखल घेवन दोनूय फुडाऱ्यांनी सोमारा 29 एप्रिल मेरेन नोटीसीक जाप दिवची अशे निर्देश दिल्यात. वेंचणूक प्रचार काळात समाजात दुफळी जावची न्हय हाची जतनाय घेवपाची सुचोवणी केंद्रीय वेंचणूक आयोगान सगळ्या राजकीय पक्षांक आनी फुडाऱ्यांक केल्या. येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षान आपलो वेंचणूक जाहीरनामो आज जाहीर केलो. पक्षाध्यक्ष शरद पवार आनी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हांच्या मुखेल हाजेरींत शपथनामा ह्या नांवान आयज हो जाहीरनामो प्रकाशीत जालो. शेतकारांचे प्रस्न, शेतमालाक योग्य मोल, आरोग्य आनी शिक्षणीक सुविधा, इंधन मोलांत कपात ह्या सारकेल्या सामान्य मनशांचे प्रस्न आपलो पक्ष सुटावे करतलो अशी गवाय ह्या शपथनाम्यात आसा अशी माहिती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील हांणी दिली. ज्याच्यामध्ये राज्य सरकारचा, केंद्र सरकारचा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स राहणार नाही, तर देशातल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती, त्यांच्यावर आलेलं संकट आणि त्यांना देण्याची सुरक्षितता आणि संरक्षण यासाठी हे आयोग वेळोवेळी निर्णय घेईल. शासकीय क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांना पायबंद घालण्याचं काम करू. आज राज्य सरकारचं धोरण नव्या नोकऱ्या न भरता कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून त्या जागा भरण्याचं काम चालतं. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी आयज आपले गोंय भेटेंत लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघात सुरू आशिल्ल्या प्रचार कामाचो नियाळ घेतलो. दोनूय सुवातेचेर भाजप उमेदवार व्हडा मताधिक्यान जैतिवंत जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. पणजेंतल्या भाजप मुख्यालयांत पत्रकार परिशदेंत तांणी काँग्रेस उमेदवार विरियानो फर्नांडीस हांणी केल्ल्या राजघटने संदर्भात केल्ल्या वक्तव्याचेर काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आपली भुमिका स्पश्ट करपाची मागणी तावडे हांणी ह्या वेळार केली. ह्या पत्रकार परिशदेंत प्रदेश सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर आनी म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकर हाजीर आशिल्ले. घटनेचे शिल्पकार पूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अधिकृत तिकीट देऊन पराभूत करण्याचं काम काँग्रेसने भंडाऱ्यात केलं
आणि भारतीय जनता पक्षाने आपला संकल्प पत्र जाहीरनामा हा 14 एप्रिलला पूजनीय भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिवशी संविधानाची प्रत समोर ठेवून साक्ष ठेवून घोषित केला, लोकार्पित केला. मोदींच्या विरोधात बोलायला कोणतेही मुद्दे नाही मिळाले. त्यावेळी माझा राहुल गांधींना प्रश्न आहे की त्यांचे गोव्यातल्या उमेदवारांनी जे वक्तव्य केलंय ती घटना बदलून आम्ही अशा प्रकारचं स्टेटस आम्हाला मागतो आणि घटना बदलली जाईल हे जे म्हटलंय त्यावर राहुल गांधी यांचं काय वक्तव्य आहे ते ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत. भारतीय जनता पक्ष खंयच्याय गजालीचेर विशयांतर करपाक माहीर आसा अशें सांगून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केल्ल्या विधानाचेर पत्रकार परिशदेंत निवेदन केलें. भाजप प्रदेशाध्यक्ष विरियातो फर्नांडीस हांच्या वक्तव्या संदर्भात चुकीची म्हायती पातळायल्या अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. आता जेन्ना ही कॅम्पेन पळय चालू आसता ती आज आमचो प्रतिसाद पळोवन बीजेपी खंय तरी आज हारल्या आणि असल्या वेळाचेर जेन्ना काँग्रेस पक्षाची कॅम्पेन जेन्ना एक बीजेपीक जेन्ना ओव्हरटेक करता तेन्ना बीजेपी जी इज नोन फॉर डायव्हर्जंट टॅक्टिक्स ते तांणी चालू केल्ले आसा. मेन इश्यू मेन मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट करप, लोकांक कशें मिसगायड करप हें म्हाका दिसता बीजेपी कडल्यान शिकप. जे खरे मुद्दे आसात, इन्फ्लेशन आसतलो, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, करप्शन आसतले, क्रायम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट ऑफ गोवा, मादय, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, मर्डर आणि डेलिब्रेट डिले इन द मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नाईक हे पळय मुद्दे आसा न्ही हांचेर बीजेपी उलयना पूण लोकांक डायवर्ट करप. सात मेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांचें मत खंयच्या पक्षाक आसतलें हे विशीं लोकांची मतां जाणून घेवपा हेतान दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन म्हापसा विधानसभा मतदारसंघातल्या मतदारां कडेन संवाद साधलो. मतदारांनी ह्या वेळार संमिश्र प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. म्हजें नांव गजानन तेंडुलकर. गजानन बाब, सद्याक म्हापशान आवाज कोणाचो आसा? म्हापशान म्हणजे चडसो बीजेपीचो आहा न्हू. ओके. पण आतां कितें लोकांनी कितें चिंतलां, श्रीपाद भाऊ 6 वर्सां जालीं 5 अशें लोक म्हणटात. 25 वर्सां. हय. आनीक म्हणून ते हे करूंक सोदता चेंज. ओके. हय. इतली वर्सांचे तेच्या खासदाराची कामां आहा म्हापशान आसा? कामां म्हणजे बरो आहा, मनीस बरो. मनीस बरो. हय. सो फाल्यां 5 वर्सां कोणी खासदार येयलो ताणें कितें करचें तुमच्या आनी म्हापशां खातीर? करपाचें खूब आहा न्हू. कितें म्हणून सांगतलो. ओके. आनी एक सांग म्हाका दुसरें म्हणटा पळय तें आरजी आनी काँग्रेस कशी आसा म्हापशेंच्यान? ते कितें आहा तेंची मतां फुट्टली. पूण काँग्रेस आहा? काँग्रेस आहा. आरजी आसा? हय आसा. ओके. ना म्हणूंक शकना. तर म्हापशेंच्यान आवाज कसो आसा लोकसभेचो? हांव दत्तप्रसाद शेळगांवकर म्हापसा. म्हापसान म्हणजे अजून वातावरण कशें अजून पर्यंत इलेक्शनचे कांयच चालान दाखोवंक ना. म्हणजे कितें अजून खंयचोच एक बोवाळ असो जावंक ना अजून. सुरवात म्हापसान अजून सुरवात खंय तरी जावंक ना अजून. आतां जातली एक जशें जशें इलेक्शन लागीं येता तशें तशें लोकांची प्रतिक्रिया वाडटली. लोकांची कितें आहा ते समस्या आहा ते पळोवंक जाय न्हू. आनी जो कोण कॅन्डिडेट आसता तेणी लोकांची समस्या मातशें जाणून घेवंक जाय. सांगपाचें म्हणजे खलप एन आमचो श्रीपाद भाऊ ते दोगांच्या भितर मातशी चुरस जातली. इतली वर्सांचें श्रीपादाचें काम म्हापशेन कितें आसा? म्हापसान अशें पळोवंक गेल्यार कोणूच 5 वर्सां जालीं काय कोणूच येयना शाण्या. कोणूच येयना. सगळे जाण येयले काय आपल्या आपल्या कामां बिजी असतात म्हणटकूच विचारता. हय. मागीर तेंचे तोच सांगता तेच लक्ष घालूंक जाय. जर लक्ष घालता जाल्यार प्रत्येक जो त्या कार्यकर्तो आसता न्हू तो तेंच्या फाटीशी रावता. सर तुमचें नांव कितें? राजेंद्र पिलनकर. राजेंद्र बाबा, लोकसभाचो आवाज कसो आहा म्हापशेंच्यान? म्हापशा चडशे मेजॉरिटी बीजेपी दिसता. ओके. आनी काँग्रेस आनी आरजी आसा ह्या सायडीच्यान कितें दिसता? आसा तेंचे आहा पूण तितकें ना. तितकें ना. ओके. इतली वर्सांचें खासदाराचें काम कशें आसा?
खासदाराचे तो मनीस बरो पूण नॉर्थ गोवा खातीर व्हडलेशी डेव्हलपमेंट करूंक ना ओके आयुष हॉस्पिटल घातले इन जनरल अशें म्हापशा खातीर कितें काम केलां तेणें ना म्हापशा खातीर केल्ले व्हडले काल केल्ले दिसना ओके फुडल्या 5 वर्सांक कोणी खासदार येयलो तेणें कितें करचें म्हापशा खातीर म्हापशा खातीर मेन आमचे प्रॉब्लेम रवींद्र भवन आहा आनी खुबशे प्रॉब्लेम आहा पार्किंग कार पार्किंग आनी ते खुबशे डेव्हलपमेंट पेंडींग आहा एक्चुअली म्हापशेचे. सर तुमचें नांव? म्हजें नांव अवधूत मेघश्याम सुवार. अवधूत बाब, सद्याक लोकसभाची चर्चा सगळ्याक आसा, सो म्हापशान कशें आसा? म्हापशान तुमी जाणात की सगळे लोक हेजे भाऊच्या फाटल्यान आहात म्हणून. ओके. श्रीपाद नायक ते श्रीपाद नायक म्हापशान कितें कितें करता ना अशें ना, करता आनी तेची आजूबाजूकूय मातशें हें आसता. आतां चड घेवन आमकां कांय मदत करूंक ना पण आसता. काँग्रेस आनी आरजी कितें आहा हिंगा ह्या सायडीच्यान आवाज आहा काँग्रेस आरजी? आरजीक बी आसचें ना, एक वेळ काँग्रेसीक कितें मदत आसता. सो काँग्रेस आनी बीजेपी आसा हिंगा? काँग्रेस आनी इतली वर्सांचे खासदाराचें काम कितें आसा बाबूचें? तेच सांगता न्हू, तेणी केला म्हणून तर लोक ताका मातशे लागीं रावता. सर तुमचें नांव कितें? माझे नाव संदीप. संदीप बाब, म्हापशेन लोकसभाचो आवाज कसो आसा? म्हापशान लोकसभेचो आवाज म्हणजे कितें आतां लोकांचे थोड्यांचें कितें मन चेंज जाता, थोडे कितें सारकें आसता पूण थोडे आपली सत्ता घेवन सारके आपूण रावतात न्हू, इसोता थोडे इसोता थोडे तशेंच रावता. ते आमचें कितें आमकां कोण लागीं ओडटा तेच्या वांगडा आमी आहा. पूण आवाज खंयच्या पार्टीचो येता हिंगा? आवाज आतां दोनूय आहा न्हू, आतां काँग्रेसचो आहा आनी बीजेपीचो आहा. आरजीचो कितें आवाज आहा हिंगा? आरजीचो व्हडलो खास ना रे, पूण तरी पण ओके रे. ओके. इतलीं वर्सां खासदाराचें काम कितें आसा? खासदाराचें काम म्हणजे बीजेपी येयल्या कामां जाल्यार ना पूण श्रीपाद भाऊन काय करूंक ना व्हडलें. ओके. व्हडलें काय करूं. सो फुडल्या 5 वर्सांक कोणी खासदार जिखोना तेणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? कितें करचें म्हणजे कितें आतां खंय आतां पावसान म्हणटा तुका खंय पाणी भरता आनी कोण आकाशांक कोण उलो मारता ताका पावोंक जाय न्हू, मात तरी पळोवंक जाय न्हू, जाल्यार कोणाक कितें धाडूंक जाय न्हू. आपूण कितें जायना न्हू. आतां तुमी वोट घाल म्हणून सांगता, तुमी बी मुलाखती घेता, कितें करता, कित्याक लागून करता, कितें तरी काय जावचें म्हणून. आमकां थंय दिसता कोणाक कोण पावत जाल्यार आमी खंय ना खंय आसतात न्हू. आनी आमी तुमी येयल्या बद्दल आनीक मातशें चड कित्याक उलयता सांग पळय. आमकां तुमचोय मातसो पावो बरें आसता की उतर बाबा जांग हो बाबा केन्ना कोण तरी हाका पावतलो असो म्हणून. त्या खातीर आमी तुका चड आमकां उमेदीन उलोवंक काय दिसता की आमी खूद गोंयकार न्हू, आमकां चड अभिमान आसता की आमचे मनीस आमकां केन्ना फटोवचे ना म्हणून. म्हाजें नांव परब. परब बाब, म्हापशेच्यान कोणाचो आवाज दिसता तुमकां लोकसभात? म्हापशेच्यान लोकसभेक पयलीं आहा तेजोच आवाज न्हू. कोणाचो? बीजेपीचो. ओके. बीजेपीचा कॅन्डिडेट कोण तो जाणा? बीजेपी आमकां कॅन्डिडेट लागना, आमकां वयलो लागता न्हू. वयलो मोदीक आमी लागून मोदीक लागून सगळें जाता न्हू. लोकसभाची चर्चा करता करता आमी आसा म्हापशा मार्केटान, आनी म्हापशा मार्केटान जेन्ना आमी लोकां कडेन लोकसभाचेर उलयले डिफरंट सेट ऑफ ओपिनियन सगळ्याक मेळटा तशें. बीजेपीच्या सायडीच्यान थोडे उलयता, थोडे काँग्रेसाक आसा म्हणटा, थोडे म्हणटा आरजीक आसा, थोडे उलोवपाक तरी लोकसभाचेर भियोंक लागले आनी आमकां कांय नाका मेळूंक लागले. सो फायनली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें दिसता की जिन्साबाजीचे व्ह्यू आसत आपणाक जाय ताकाच मारतले आनी रिजल्ट येता तेन्नाच गमतले बाबा कोणें लीड घेतली आनी कोण लास्ट उरले पळय ते. म्हापशा सान केन्झल रॉड्रिगीज, DD न्यूज, पेंजीम. मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठानाचे वतीन दर वर्सा दितात तो अंदूचो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नामनेचे अभिनेते अमिताभ बच्चन हांकां फावो जालो. काल मुंबयत जाल्ल्या खासा कार्यावळींत नामनेच्यो गायिका उषा मंगेशकर आनी आदिनाथ मंगेशकर हांच्या हस्तुकी अमिताभ बच्चन हांकां हो पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो. संगीत मळावेल्या प्रदीर्घ सेवे खातीर संगीतकार A.R. रहमान हांकां दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भेटोवन तांचो लेगीत भोवमान जालो. बच्चन हांणी आपल्या उलोवपांत गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर हांच्या वांगडच्या स्नेह संबंधांक उजाळो दिलो, तशेंच कांय मराठी रचना लेगीत तांणी सादर केल्यो. काळच्या त्या ज्वलवंत वाळूवर अनवाणी चालत होतो मी. पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम. कारण काय की ते अशक्य होते, वेलच नव्हतं.
तेव्हा कार्ययस उद्देश होते आणि कार्ययत चित्रपटसृष्टीतल्या प्रदीर्घ सेवे खातीर अशोक सराफ, पद्मिनी कोल्हापुरे हांकां चित्रपट निर्मिती खातीर रणदीप हुडा, गायक रूपकुमार राठोड, पत्रकार भाऊ तोरसेकर हांकां लेगीत पुरस्कार भेटयले. रशियेंत उप्राशिल्ल्या झुंज जन्न परिस्थितीक लागून रशियेंत रावपी भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षितताये खातीर सरकार गंभीर आसा अशी माहिती विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. 10 भारतीय नागरिकांक सुखरूपपणान भारतांत हाडल्यात. ओडकून उरिल्ल्या नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर केंद्र सरकार योग्य ती पावलां उखलता अशें जयस्वाल हांणी सांगलें. इस्रो म्हळ्यार भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान केंद्रान आपल्या गगनयान मिशन कार्यावळीक नेटान सुरवात केल्या. चंद्रयान आनी आदित्य L1 हांच्या यशस्वी प्रक्षेपणा उपरांत आतां गगनयान मिशनाच्या निमाण्या पावंड्याचेर इस्रो पावला. गगनयान हें भारताचें पयलें मनशा सयत अंतरीक्ष मिशन जावन आसा. ह्या गगनयाना खातीर इस्रोन CE-20 क्रायोजेनिक इंजिन तयार केलां. अंतरीक्ष अनुसंधान केंद्रान ताचें यशस्वी चाचणी लेगीत केल्या. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगडा मदीं हैदराबादांत सामनो जावपाचो आसा. सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान ह्या सर्तींत 7 सामन्यांतले 5 सामने जिखल्यात जाल्यार रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून 8 सामन्यांतलो फकत 1 सामनो जिखला. मजगतीं दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान काल जाल्ल्या अटीतटीच्या लढतींत गुजरात टायटन्स पंगडाचेर परतून एक फावट जैत जोडले. दिल्ली पंगडान 20 षटकांत 4 गडे वगडान 224 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना गुजरात पंगड 20 षटकांत 8 गडे वगडान 220 धांवड्यो काडूंक शकलो. पळया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.7 आनी उण्यांत उणें तापमान 26 इतलें नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. फाल्यां जावपी लोकसभा वेंचणुकेंतल्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदानाची तयारी जाली पुराय. 88 सुवातां खातीर जातलें मतदान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्वालियर लोकसभा मतदारसंघात वेंचणूक प्रचार सभेत केलें संबोधन. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आनी प्रियांका गांधी वाड्रा हांणी लेगीत अमेठी आनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात केलो रोड शो. लोकसभा वेंचणूक प्रचार काळांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आदर्श आचारसंहितेचो भंग केल्ल्याच्या कागाळीची वेंचणूक आयोगान घेतली दखल. दोनूय फुडाऱ्यांक जारी केल्या नोटीस. सोमार मेरेन जाप दिवपाचे दिले निर्देश. भाजप राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी गोंयच्या वेंचणूक प्रचार कामाचो घेतलो नियाळ. दोनूय उमेदवार मताधिक्यान जैतिवंत जातले असो पत्रकार परिशदेंत उक्तायलो विश्वास. आनी नामनेचे अभिनेते अमिताभ बच्चन हांकां मास्टर दीननाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठानाचो भेटयलो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार. मुंबयत जाली कार्यावळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल